गच्या भाव भयणीनो मिस्टर लोबो आमच्या इगर्जेक येतालो, आमची इगर्ज आमच्या गोंयांत येतालो आनी ताच्या जल्मा दिसा ते एक दीस ताच्या बायलेच्या नांवार ताच्या पत्नीच्या नांवार एक मीस दितालो, अर्गा मीस दितालो. ताच्या मागीर आनी तिच्या भलायके मागोवंक सांगतालो आनी ताच्या दोगां दुवांकी तांच्या दोगां दुवांच्या आनी तांच्या न्हवऱ्यांच्या जावयांच्या एका दुयेचे दुवो आनी ताचो न्हवरो आनी ताचें भुरगीं एक दीस मीस. ताच्या दुसऱ्या दिसा आनी एक धूव आनी ताचीं दोगां भुरगीं आनी ताच्या न्हवऱ्या पसत. मागीर पुता पसत, सुणे पसत, भुरग्यां पसत. मागीर आनी एका पुता पसत, सुणे पसत आनी न्हवऱ्या पसत मीस दितालो. आनी एक ताच्या जल्मा दिसा सगळ्यांच्या नांवां सगळ्यांक एक मीस दितालो. सगळ्यांक सगळ्या कुटुंबां ताचें नांव आनी ताच्या नांवान सगळ्यांक एक कुटुंबां मीस. सगळ्यांक ताच्या पळया गी ताच्या जल्मा दिसा तो सगळ्या कुटुंबां खातीर मीस दितालो. तो सगळ्या कुटुंबां खातीर सगळ्या भुरग्यांक आनी पुरा. आनी म्हणचें घालें म्हळ्यार आमचें कुटुंब देवानी एक दवरिचें म्हूण. खाली म्हज्या नांवार एक अर्गा मीस नाका फादर, सगळ्यांच्या नांवान एक मीस दिया आनी एका दिसा तावन या म्हणून. पयल्या दिसा अशें, दुसऱ्या दिसा, तिसऱ्या दिसा, चवथ्या दिसा आनी पंचव्या दिसा आनी 6व्या दिसा ताच्या जल्म्या दिसाचें मीस जातालो. त्या डेट पळयतालो आनी सगळ्यांक पयलें हांव एक मीस देव निमाणे ताचे आनी थंय आनी कुटुंबाचे भेटयतात म्हूण सांगा फादर म्हणून बरोवन दितालो. आनी इतली मिसान तो दितालो, इतली मिसान दितालो. आनी एका दुयेच्यान जाल्यार सगळे थंय त्या दुयेच्या नांवान एक आनी सगळ्या कुटुंबाच्या नांवान एक ताय दीस मीस 2 मिसां दिवन चितालें. तशें मिसान दितालो तो. म्हळ्यार आमचें कुटुंब माय मोगान एक आसा जें आमी तें कुटुंब सांबाळणवरीचें आनी आमच्या कुटुंबा खातीर आमी केदांळे वावुरचें म्हणटालो तो. वावर करचें म्हूण, कुटुंबा खातीर वावर करचें म्हूण, कुटुंबा खातीर वावर करचें म्हूण जालें ताणें केदाळे. देखून म्हाका आजीक उडास येता ताणें केदाळे म्हणलीं उतरां कुटुंबा खातीर आमी वावुरचें म्हणून. तशें देखून नेमायाच्या ग्रंथांत आमी पळया, नेमायाच्या ग्रंथांत आमी पळयल्यार मोगाच्यानो देवाचें उतार सांगता. नेमायाच्या ग्रंथांत 4 अध्याय 13 आनी 14 श्लोक, 13 आनी 14, 4:13-14 एक वर वाशा. कित्याक हांवें प्रमुख व्यक्तींक, अधिकाऱ्यांक आनी इतर लोकांक सांगिल्लें, काम व्हड आसा आनी एका विस्तार जाग्यार तें चलता. आमी पागोराचेर शिमटोन आसाव आनी एकामेकांतावन पयस आसाव. तुतुरेचो आवाज तुमकां आयकतस आमचे भोंवती एकठांय जाया. आमचो देव आमच्या पक्षान झुजतलो, आमचो देव आमच्या पक्षान झुजतलो. केदाळ आमी एका कुटुंबा बरी वावुरता पळय, केदाळ आमी माय मगन आमी कुटुंबा बरी वावुरता पळय, तेदाळ आमचो देव आमचे पासत वावुरता. वय देखून इफ यू फायट फॉर युअर फॅमिली, गॉड वील फायट फॉर यू, फायट फॉर यू. वय तुज्या खातीर देव झुजता म्हूण. नेमाय म्हणटा आमी एका कुटुंबा भशेन काम करया. एकल्याचें काम न्ही, सगळ्या कुटुंबाची सगळी परजा एक कुटुंब जावन आमी सांगाता मेळया. तेदाळ एक कुटुंब म्हूण कळ्ळ्या तक्षण आमच्या केदो व्हडलो दुस्मान जालो येवं दी, देव आमच्या तुतेरेस आवाज करतना देव आमच्या पक्षाक रावता. आमी खंय आसूं दी, देव आमच्या पक्षाक रावता, आमकां कांय जावना. देखून आमच्या कुटुंबा पासत आमी झुजतना देव आमच्या पक्षाक आसता, आमकां कांय जावचें ना, आमकां कांय जावचें ना. देखून आमी सांगाता मेळोन आमच्या कुटुंबा पासत आमी वावुरया. देखून मोगाच्यानो 21st सेंच्युरी ही वो शकटो जावन आसा कुटुंबाचेर एटॅक करचो शकटो म्हण येत. फक्त दाड घालया, फक्त एटॅक दाड कुटुंबाचेर मोगाच्यानो, कुटुंबाचेर कुटुंब नाश करूंक, कुटुंबाचो एकवट मोडूंक, कुटुंबांत माय मोग मोडूंक, कुटुंबांत कम्युनिकेशन म्हणटा तें मोडूंक, कुटुंबांत स्वार्थ येवंक, आमी म्हणलें वचोन हांव म्हणलें येवंक, स्वार्थ भरून हाडूंक, कितलें एटॅक कितलें दाड जाता म्हणून दाड घालया कुटुंबाचेर. 25 सेंच्युरीन असली दाड आमी खंयच्या सेंच्युरीन ती पळोवना. ह्या सेंच्युरींत आसली दाड. देखून आमची कुटुंबाची मौल्यांं, आमच्या कुटुंबान मौल्यांं आसात. एकामेका मोग करचें, एकामेका आदारसून सुदारसूंचें, एकामेकाची सेवा करची, एकामेका आमी बुजोवन दिवची, एकामेका मार्गदर्शन दिवचें, एकामेका सांगत आसचें, एकामेका खातीर वावुरचें. ही आमची मौल्यांं, एकवटाची मौल्यांं. ह्या मौल्यांचेर दाड पडल्या. तुंच वयर तुंच स्वार्थपण हाडूंक, तुजें बरेंपण पळय म्हणून. देखून तशें देखून आतां कितल्या जाणांक प्रायवंत आवय बापायंक भुरगीं पळयनात. थोडीं भुरगीं आवय बापयत भुरग्यांक तितलें शिकपाक आनी वस्तू दिवन भुरग्यांक वयर हाडिनात. अशें थारावळ आसा. भाव भयणी मदें एकवट माय मोग पयलें आयिल्लो आतां दिसून येवना.
कित्याक म्हळ्यार त्या नमण्याची सैतान दाड घालून आसा ह्या प्रस्तूत कला आनी आमी कितें म्हळें आमच्यो थोडी आयडियाज आशिल्ल्यो आमचें चिंताप आशिल्लें कुटुंबाचें चिंताप काल्यां म्हूण सांगल्यार आमकां चड वस्तू नाकात घरांत म्हूण चड वस्तू नाकात काल्याक हांवें वस्तू घेवच्यो आशिल्ल्यान सुदारता म्हणून आनी नातिल्यांक इल्लेश्यो कुमो करया म्हणून तशें देखून चड वस्तू घेवच्यो एका फाटल्यान एक कार आनी तें काल्याक घे म्हणून कुटुंबाक एक कार आसतलें आतां कारां म्हाका जाय तुकाय जाय ताकाय जाय म्हूण कितलीं बायकां कितलीं कारां पयलें एक भाव सोडटलो आनी सगळ्यांक पावून तो इस्काला घेतालो आतां पळया आमकां जायत्यो वस्तू टी घरांत एक आसतली आतां पळया मोबायलां पळय एक लाड दोन तीन मोबायलां पळया कशी आमी खंयच्यान पावून स्वार्थ आपणे खाणे वस्तू काडूची आशा येवन कुटुंबांत बारीक कस जाला आतां आस्ती वांटे करतना खंयलीं झगडीं कुटुंबांत तो तुमचो भाव आळे म्हजे कडेन इतलो पयसा ताचे म्हजो आनी आस्त काल्याक म्हाका आतां एकूचल्याक वांटे करचे म्हजे कडेन व्हडलो वांटो हांवें कणकणेलो हांव घरांत भायर गेल्लो मस्त जोन हाडला म्हज्या बायलेक बरें काम आलें म्हाकाय काम आलें ताची बायल घरांत साकरी करतली बाबाची आनी मांयची तो इतलांत काम करतलो आतां ताका 1 एकरो म्हाकाय 1 एकरो ताका 1 एकरो दिल्यार ताका पुरो घेवप पळोवंक म्हजे कडेन इतले म्हजे कडेन आतां 5 करोड म्हजे कडेन आसात ताचे कडेन त्या 1 एकरो दिलो जाल्यार ताका 1 करोड मात म्हजे कडेन 5 करोड आहात पळय गी देखून ते म्हजे कडेन 5 करोड आहात हे 5 एकरे ताका सोडले जाल्यार ताचे कडेन 5 करोड जातात म्हूण सामान आतां आमचे कडेन आसा गी ही समजणी आमचे कडेन आसा गी आमचे कडेन ना आमी इक्वल वांटे करया सक्कडी भयणीक दिजे सक्कडी भावांक दिजे ताका 1 एकरो म्हणून एका एकऱ्याकय 20,000 20 लाख 30 लाख मेळटे थंय काल मेळ्ळ्यान 20 लाखांत म्हजे कडेन 5 करोड आहा पळया ताचे कडेन 1 करोड म्हण आसूं दी समानांत आसूं दी आमी चिंतांक आमी तशें देखून हें पूर आतां आमच्या समाजींत आयलां देखून मोगाचें न्हू आमी देवा खातीर आमच्या कुटुंबा खातीर आमी बद्ध जायचे देवा खातीर आनी आमच्या कुटुंबा खातीर वी नीड टू बी कमिटेड टू आवर गॉड एंड टू आवर फॅमिली आमच्या बऱ्यापणा खातीर आमचे देखून त्या जाल्यार जाता म्हळ्यार आमचो दुस्मान आमच्या घरा भितर येवंक शकना कित्याक आमचो देव आमच्या खातीर आमच्या कुटुंबाक आमी बद्ध जातना कमीट जातना तो देव सारकान करता आमकां पळोवन येता आमच्या कुटुंबा भितर पांय दवरना प्रवेश जायना देखून आमी हर एकल्यानी झुजाचे मोगाच्यान आमी वावरचे कोणा खातीर आमच्या पप्पा खातीर आमच्या मम्मी खातीर म्हज्या भावा खातीर म्हज्या भयणी खातीर म्हज्या वणये खातीर आमच्या भावाच्या भुरग्यां खातीर पळय तशें आमच्या कुटुंबा खातीर आमी कुटुंबा खातीर वावरचे त्या दळा गॉड वील फायट फॉर अस देव आमच्या पक्षान रावतलो आमच्या पक्षान झुजतलो देव आमच्या सांगात रावन दुस्मानाक चलवयतलो देखून आमी झुजाचे आज आमच्या झुजाचे आज म्हज्या भावाचें खाजारी जिवीत बरें उरच्या खातीर म्हज्या भयणीचें खाजारी जिवीत बरें उरच्या खातीर आमचें खाजारी जिवीत नो हर एका पतीन ताचें खाजारी जिवीत बरें उरच्या खातीर झुजाचें हर एका पतीन स्त्रियेन तिचें खाजारी जिवीत बरें उरच्या खातीर झुजाचें हर एक आवय बापायनी मांवान सकाळांनी तशें सासूमायन मांवान आनी आवयन बापायन सकाळांनी मेळोन पुताचें खाजार बऱ्या तरेन जावंक पुरोचें दुवेचें खाजार बऱ्या तरेन उरोवंक वावरचें हर एकल्यान वावर करचें फायट करचें देखून हांवें सांगलें केलां म्हाका बरी सून मेळ्ळा देखून हांव संतोश बरो जावय मेळ्ळा देखून म्हाका संतोश जिना खातीर संतोश लिना खातीर संतोश विणा खातीर संतोश मिना खातीर संतोश देखून आमी हर एकल्यानी एके खातीर संतोश घरांत आसल्या कुटुंबांत आसल्या हर एकल्या खातीर आमी संतोश पावचे देखून आमी एन्जॉय आवर फॅमिली ती आसल्यार मात आमचो कुटुंबाचो संतोश वाडटा आनी सरता जावन आसा देखून आमची दुस्मान आमकां एक करता काय म्हणल्यार डिवायड एंड डिस्ट्रॉय सैतानाचें एकच काम म्हळ्यार डिवायड कर आनी नाश कर तूं कुटुंबा भितर येता आज कितलीं कुटुंबां नाश जाल्यात कितलो माय मोग नाश जाला कितलो एकवट नाश जाला कित्याक सैतान प्रवेश जाता ताचें एकच काम म्हळ्यार एकच शेवट डिवायड एंड डिस्ट्रॉय कुटुंब वांटे कर विदोळी कर कुटुंबाच्यो विदोळी कर आनी नाश कर म्हणून देखून ताचे कडेन देखून तुजें खाजार ताच्या घरान सत्यानाश जावंक सोडिनाका ताचें तुजें कुटुंब ताचें जावन सैताना जावन सत्यानाश जावंक सोडिनाका
तुज्या भुरग्यांचो संबंध तुजो आनी भुरग्यां मदलो एकवट सत्यनाश जावंक तूं बिलकूल सोडिनाका, सैतानाक सोडिनाका तुजो कुटुंबाचो नाश करूंक, भुरग्यांचो संबंध नाश करूंक, पत्नी आनी पती मदलो संबंध नाश करूंक, काजारी जिवीचो नाश करूंक, कुटुंबाची नाश करूंक बिलकूल त्या सैतानाक तूं सोडिनाका, त्या सैतानाक तूं सोडिनाका, बिलकूल सोडिनाका. तशें केल्यार आमचें कुटुंब वर्तें जातलें आनी देवाक मानवनचें जातलें. देखून पेद्रूच्या दुसऱ्या पत्रांत 2 अध्याय 5 श्लोक सांगता खाले म्हळ्यार 9वा 8वो मनीस त्या आर्का भितर रिगलो म्हण. 8वो मनीस कित्याक 8वो मनीस म्हळ्यार 8वो मनीस म्हळ्यार कित्याक ताच्या कुटुंबांत बायल भुरगीं धुवो जावय आनी पुराय मेळोवन पुरा जाणां 7 जाणां गेल्या उपरांत वो 8वो आर्का भितर गेलो, आर्काच्या बागेल थांबले. तक्षण सिरंदरीचो पावस वतलो आनी हांवर सोडलें आनी सगळो लोक मेलो, तारू पियेलें. तो 8वो मनीस भितर वचोंक दार घालच्या पयलें म्हण मागीर ताणें दार घालें बंद केलें म्हणून. 8वो मनीस म्हळ्यार सगळीं भितर गेल्या उपरांत आपूण आनी ताचें कुटाम ताणें सांबाळलें म्हूण. कुटाम सांबाळलें आनी कुटाम ताणें राखलें. कुटुंबा खातीर तो जियेलो, कुटुंबाची ताणें जतन खणयली, ताणें कुटुंबाचें कॅर काणयलें, कुटुंबाचो एकवट सांबाळलो, कुटुंबाचो मोग सांबाळलो, कुटुंबाक ताणें राखलें. तो निमाणो भितर गेलो म्हळ्यार ताणें सगळ्यांचें जतन काडून कॅर काडून तो गेलो म्हणून. जोशुआच्या ग्रंथांत 20 आनी 4 अध्यायी 15 श्लोक तो जोशुआ सांगता कळ्ळें. हांव आनी म्हजें कुटाम आयच्या दिसा सोम्याच्या पक्षान रावता, सोम्याक खाल जाता, तूं आनी तुजें कुटाम मनीस जाता. तेजो लोक म्हणटा हांव आनी म्हजें कुटाम ही सोम्याच्या पक्षान रावता, बंब्या पुजा करना म्हणून. पळयलें की थंय सांगता. देखून जोबाच्या ग्रंथांत 1 अध्याय 5 श्लोक सांगता तो दुयेच्या नांवांत एक बली भेटयता, पुताच्या नांवांत एक दीस बली भेटयता आनी बरे तो बकरे हिंसून हाडटा. तो बैलेच्या नांवान एक बळयता, सुनेच्या नांवान, पुताच्या नांवान, कुटुंबाच्या नांवान एक बली एक हिंसून 2 बली भेटयता म्हण तें आसा. देखून कुटुंबाचो कसो मोग करतात पळय मोगाच्यानो. देखून आमी वाचता रायांच्या दुसऱ्या बुकांत 10 अध्याय 7 श्लोक, रायाच्या दुसऱ्या पुस्तकाक 10 अध्याय 7 श्लोक सांगता. कितें म्हूण सांगल्यार जेजेबेल आनी ताची भुरगीं 70 जाणां 70 जाणां भुरगीं ताका भुरगीं नातरांची नातरां म्हणून तिका 70 जाणां. आनी ते जेजेबेल खान करता म्हळ्यार ताचें कुटाम एक नापास जिणी जियेतात, एक देवाक मानवाली जिणी जियेनात ती, वय अनिस्कळ जिणी ती जियेतात. देखून ताचे भुरग्यांनी रेकलेस लायफ म्हणटा आमी इंग्लिशान, रेकलेस कशेंय जियेतात. ताका अशीं भुरगीं 70 जाणां भुरग्यां आसात. आनी दुस्मान ताचे आयिल्लेत पयलें सोजारांक मारन मागीर कुडोळांत सगळ्यांक सैनाक लगाड काडून मागीर तांणी रावळ्यारा भितर येवचें. हे तशें न्ही, राती सोर्यांक येतात ते दुस्मान, रावळ्यारा भितर येतात. जेजेबेलाक आनी 70 जाणांक जुशी मारतात, पयल्यान जुशी मारतात. आनी दुसऱ्यांक कोणाक जुशी मारनात ते देवाचे उतार सांगता. तांकां मात रावळ्यारा भितर आसल्यान सगळ्यांक जुशी मारतात, गुमटी करतात म्हळ्यार तांचे कुटामंत नाश करून सोडटात. तशें आसतना मोगाच्यानो आमी कुटुंबा खातीर वावुरचें, कुटाम मावल्यांनी. कित्याक जेजेबेलाचे कुटाम रेकलेस, दे लिव्ड ए रेकलेस लायफ, अनिस्कळ जिणी जियेल्यार. कुटुंबांत माये मोग ना, एकवट ना, एकामेका मान दिवंक सोना, आपणा जाय बी स्वार्थाची जिणी जिवची. तेदो सत्यानाश जाता. ओबेदिनो पळया, ओबेदिनो म्हणून दुसऱ्या सामुएलाचे ग्रंथांत 16 श्लोकां सांगता ताकाय कितलीं जाणां भुरगीं नातरां पंत्रां म्हणून 70 जाणां तांकां. आनी तो 70 जाणांक कालें चिकता आर्क पेट तो नातलीत तो सोदून हाडटा, खंय गेल्ली म्हूण आर्क पेट हाडून ताच्या घरान दवरून भुरग्यांक हाडून तो अरादान करता. भुरग्यांक हाडून ओबेदिनो अरादान करता, सांगता मेळोन हर एका भुरग्यांक. देखून मोगाच्यानो कितले कश्ट आयले, झूज आयलें, ताच्या कुटुंबाक कांय जावना. बायबलांत आसा ताच्या ओबेदिनाच्या कुटुंबाक कांय जावना. आनी एक ना एक रितीन ते देवळांत एक तांकां कलीग ड्युटी आसली, एका ना एका रितीन ताच्या भुरग्यांक 70 जाणांक भुरग्यांक, पुतांक, धुवांक, नातरांक, पंत्रांक म्हणून सगळ्यांक देवळाचे एक भाग जावन आसलो, एक टच आशिल्लें तांकां. देव तांकां राखता आनी सांबाळटा. देखून हर एकल्यान अरदान केलें देखून देव तांकां आशिर्वादांनी भरता. देखून झूज कुटुंबा खातीर तुवें झुजाचें, तुवें वावुरचें कुटुंबा खातीर. कितलेशे जण आज भुरगे परगांव गेल्यात, कुटुंबा खातीर वावुरतात ते कुटुंबा खातीर, कुटुंबाची दुबळीकाय काडूं, कुटुंबाचे खस काडूं, कुटुंबाची पिडा पयस करूं, कुटुंबाचें रीण फारीक करूं, कुटुंबाचें घर बांदूंक, कुटुंबा खातीर भयणींक काजार करूं, भावांक काजार करूं आनी आवय बापायक वखदां हाडूंक. आनी आस्त
ती आडाव गल्ली सुटोवंक बोरवेल कोंडूंक आनी कृशी अभिवृद्धी करूंक भायर वचून कितले जण आमचे भाव आनी भयण वावुरतात. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. देव तांच्या पक्षान आसा, देव तांच्या पक्षान झुजता. देखून मोगाच्या न्हू आयल्या वार टीव्हीचेर हाचेर वॉट्सॅपाचेर आमी एक ल्हानशें हे व्हिडियो पळयता. हांव सगळें मुस्ताना पळयला, हांवें 2-3 फावटी पळयलो तो. परतून येताना परतून पळयाम जाता. बापूय सांजेच्या वेळार लोव घरांतून भायर येता, बागील घालता आनी लोव गाडांगा येता. हो भुरगो पळयता, पाप्पा 1-2 म्हयने हांव सांजेचें येता म्हणून. आनी त्या दळा गीम गेलो आनी येवन पडोवंक सुरू जालें आनी दव पडोवंक सुरू जालो. दवाचे रास स्नो पडटा, दोयंत जाता सगळें इताल आनी पुरा. आनी बापूय बुट्स घालून चलोवन येता सांजेच्या वेळार. सांजे 4 जाता, लोव बागील काडटा आनी येता. घरांत तें आसल्यार गडांग वचोन पिवून येता, बाराक वचोन पिवून येता. त्या दळा पूत पळयल्लो तासो 6 वर्सांचो पूत धाकटो. आनी लोव भायर येता आनी बापायच्या मेठान त्या स्नोवाचेर रंबोन आसता. स्नो म्हळ्यार दुरी धरणीर पडोवन आसता. वय सकाळची दुरी ती धरणीर पडोवन आसा रात सांजेची. आनी तो पडोवन आसतना बापायच्या मेठांत एक मेठ तो धरता येता. बापाय पिवून फाटी येताना हो भुरगो तितलो पयस पावला आनी तेणें वचोन येता. बापाय पयस जावन पळयता अशें करून ताच्या मेठान इंत दवरचें. थंयंत त्या रानाचेर वाटेर दिंबी घालता, देवाक रडटा, तो मारता. म्हज्या मेठांत म्हज्या चलोवन म्हजी मेठांत पळोवन वचून म्हज्या पुताक ह्या गडांक हाडिना जावं म्हजी जिणी पिड्ड्यार जाल्ली पुरो. म्हज्या मेठांत ताणें मेठांक हाडून ह्या गडांगा मुसर आनी पांयना जावन दी म्हणटा. तो आयज रडटा आनी सोरो सोडटा आनी कुटुंबा खातीर तो जियेता, त्याग करता कुटुंबा खातीर, भुरग्यां खातीर. मोगाच्या न्हू देखून आमच्या कुटुंबा खातीर आमी झुजाचे त्या दळा देव आमच्या पक्षान आसता. 15 वर्सां तुमच्या भुरग्यां खातीर एका भाग्यवंत मनशान सांगली म्हाका उतरां उडास येतात. 15 वर्सां खातीर म्हणसर आमच्या भुरग्यांक आमी बरी साल, बरे गूण, बरे आयडिया शिकोवन तांकां वेळ दिवचे. मागीर 15 वर्सां उपरांत आमी कितें शिकोवन दिलां, कितें दाखोवन दिलां पळय, तेन्ना ते पाळटात, तेन्ना ते शिकतात. 15 वर्सां आमी शिकयचे, मागीर आमी कितें शिकोवन दिलां म्हणल्यार तेन्ना तें पाळून मुखार येतात ते. देखून आमच्या कुटुंबा खातीर आमी रावया, कुटुंबा खातीर झुजया. आमेन, हालेलुया.